आखो संवसार जावन आसा एक माची आनी आमी जावन आसा सगलीं पात्रां. आमच्यांत आशिल्ले गूण आमी सर्वांक परगट करता आमच्याच जिविता उदेशी. आमचें जिवीत ल्हान भुरग्या भाशेन आनी मागीर जिवितांत तांस मारल्या उपरांत शेवटाक मेरेन जियेल्या उपरांत 7 तरांनी आमी जियेता आनी हे उद्देशी आमी बापायक मोहिमा दिता. एडलस हक्सली एक बरोयनार म्हणटा, आमचें जिवीत संतोशान, दुखान आनी कोश्टांनी रेवोडलेलें आसा, पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय अदीक आनी अदीक संतोशान आमचें जिवीत जिवंक. बावतिजमाच्या साक्रामेंता उद्देशी आमी सगलीं पवित्र सभेची आनी क्रिस्ताची वांगडी जाल्लीं आसात आनी ह्या रुपान आमी क्रिस्ताक आनी ताचो संतोश सगल्यांक पसरावंक आनी विस्तारूंक प्रयत्न करूंक जाय. मोगाल म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या मिसाचे समोरणीचो विशय जावन आसा वचात जेजूच्या जल्माचो संतोश सगल्यांक परगटात. फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमी पळयता कशे भाशेन भाग्यवंतिनासान ताका आग्रो केल्या उपरांत आपल्या मनांत आनी काळजांत दिल्लो आग्रो मांडून घेवन ताणें गोंयांत तशेंच दुसऱ्या वाठारांनी सुमार 10 वर्सांनी जेजूचो संतोश, ताची मोहिमा आनी ताची शिंकून सर्ग्यांक परगटली आनी ताच्या जिविता उद्देशी आमकांय संतोश फावो जाल्लो आसा, आमकांय ताची दिशा मेळ्ळी आसा. आयज खेरीत भाशेन ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी 5 तरांच्या शेगुणाचेर आमची नदर घालुया आनी कशे भाशेन हे 5 शेगूण आमकांय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत संतोशान जेजूचो उजवाड आनी भोव करून ताचो संतोश परगटूंक आमकां आदार आनी बळ फावो जाता. पयले सुवातेर सेवा. क्रिस्ती धर्माचेर आमी धांवती नदर मारल्यार सेवा एक मोठो मुद्दो आनी शेगूण आमी जायत्या रुपांनी पळयता. सुरवेक पयल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितांत ते आयज मेरेन सेवा एक मोठो आकार कसो आमकां मेळ्ळो आसा. आमकांच एके भाशेन पयस रावन दुसऱ्यांक फुडें घालून तांची सेवा करून आमच्यान जेजूचो उजवाड आनी ताचो संतोश दुसऱ्यांक परगटूं येता. सेवे साकरेचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थांत आमकां रिगलोलें मेळटा. भाग्यन पावल पासून आपल्या चिटींनी जायत्या तरांनी आपल्या आयकोप्यांक आनीक जेजूच्या पाटलावदारांक आमंत्रण करता अदीक आनी अदीक सेवे चाकरेच्या मनान जेजूचो संतोश दुसऱ्यांक परगटूंक. दुसरे सुवातेर समर्पण. आमी जुवांवच्या शिवर्तमानांत 3ऱ्या आवेस्वरांत 16वे वळींत पळयता, बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक हुंपून दिलो. जेजू आमकां बापाची समर्पणाची एक खुणा आनीक एक गिफ्ट कसो आमकां मेळ्ळो आसा. जेजूच्या जिविताचेर आमी धांवती नदर मारल्यार आमकां मेळटा कशे भाशेन ताणें आपल्या वावरा उद्देशी आनी भोव करून कुर्साच्या मरणा उद्देशी आपलें समर्पण करून आमकां सगल्यांक सोडवून आनी भोव करून संतोशाचीं क्रिस्तांवां जावंक ताणें निर्मिलें. 3रे सुवातेर त्याग. क्रिस्ती जिवीत त्यागीची जिवीत. कोस दोगद न्हूच पयल्या क्रिस्तांवांक पूण आयज मेरेन आमकां सगल्यांक भोगूंक मेळटात. जायत्या वाठारांनी क्रिस्ती भावार्थी त्यागा उद्देशी आपलें जिवीत जियेतात. कोश दोग आटेविटे येताच पूण तांकां बरे भाशेन फुडो करून संतोशान एके भाशेन आपलें क्रिस्ती जिवीत जियेतात आनी तेंच तत्व आमकांय आयच्या दिसा लागू जाता. आमच्या जिवितांत कोस दोग येतात तेन्ना आनी आयल्यार पासून त्यागी जिविता उद्देशी संतोशान ते आपणावन आमी बापाक मोहिमा दिवंक कुचेचें. 4थे सुवातेर संबंद. जेजूच्या जल्मा उद्देशी न्हूच देवदूत पूण बगर दुसरीं भाव भयणां जेजूक भेट करूंक आयलीं आनी हे भाशेन ताणें आपलो संबंद जेजू, मारिया आनी जुजेसबे घोडिल्लो आनी ह्या संबंदा उद्देशी घडये तांणी आपलो आदार
मारयेक आनी जुजेक दिला आसतलो, तरी आमी तांची नांवां वो तांचो उल्लेख केल्लो आमकां मेळना. तांणी आपलो संतोश आपल्या संबंदा उद्देशी आनी आपल्या कार्या उद्देशी जेजू सगळें पुरगुटलो. आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत त्याग करून आनी संबंद बरे भाशेन गोट करून न्हूच आमच्या घोराब्यांनी पूण बगर शेजाऱ्या आनी समाजा सगळीं आमी संबंदान एकवटून तोच क्रिस्ताचो संतोश पुरगुटूंक आमकां आमंत्रण. आनी 5वे सुवाते निस्वार्थीपण. जायते फावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना आमी आपसुवार्थी जाता, आमचेंच आमी पळयता. आमकां पवित्र सभा 2 काळ दिता, क्रिस्त येण्याचो काळ आनीक पास्कांचो काळाक आमी सुरवात करता आसतना कोरेजमाचो काळ आमकां दिल्लो आसा. आमी 4 सातोळी जायतो तोकोस घेवन आमच्या जिविताचेर नियाळ केला. घोडे आमी आपसुवार्थी आशिल्लीं, पूण जेजूच्या जल्माच्या समयार आमी निस्वार्थीपणान न्हूच आमच्याच घरच्यांची बगर दुसऱ्यांची सेवा मोग आनी बरेपण पुरगुटूंक आमी वावरूंक गरजेचें. ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वावरता आसतना आमकां जेजूच्याच जिविता उद्देशी कृपा आनी बळ मागुया. जे भाशेन जेजू जल्मल्या उपरांत संतोश सगल्यांक फावो जालो, तो संतोश आमी आमच्या जिविता उद्देशी संबंदान सेवेन आमच्याच जिविताच्या चाली रिती उद्देशी पुरगुटूंक देवाचोच आदार आनी सहकार आमकां मिसाचे भेटेंत मागुया.